गोंयभर गाजिल्ल्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणात मुख्य दुबावीत आशिल्ल्या उदय बर्वेची जामिनाचेर सुटका जाल्या। श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे आनी भाव उदय बर्वे न्यायालयीन बंदखणींत आशिल्ले। ह्या प्रकरणांतलो आनीक एक दुबावीत वासुदेव अजरकारान श्रवणाच्या खून प्रकरणात बापूय देविदास बर्वे आनी भाव उदय बर्वे हांची नांवां घेतिल्ली। वासुदेवाच्या स्टेटमेंटाचेरूच पुलिशेन बापूय पुताक अटक केली, पूण तांचे आड ठोस पुरावे मेळूंक नाशिल्ले, ताकाच लागून उदय बर्वेक जामीन मंजूर जाला। 25,000 रुपयांच्या वैयक्तीक हमीचेर न्यायालयान उदयाक जामीन मंजूर केलो। नमस्कार। आंबेडे नगरगाव सत्तरी हांगासर श्रवण बर्वे खून प्रकरणात अटकेत असलेलो ताचो भाव उदय बर्वे हेका आयज जामीन मंजूर जाल्ली आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार उदय बर्वे हेका आयज उत्तर गोवा सत्र न्यायालयान 25,000च्या वैयक्तीक हमीचेर हेका ही जामीन आसा ही मंजूर जाल्ली आसा। 16 एप्रिलाक श्रवण बर्वे या 25 वर्षाच्या तरुणाचो घराच्या गेटी कडेन संशयास्पद खून जाल्लो आणि तेजी जी कागाळ आसा हे देविदास बर्वे यांनी वाळपे पुलिसांक दिल्ले की आपलो चेड्याचो खून जाला। तेजे मागीर पुलिसांनी तपासाचो वेग व्हरतानाच पयली वासुदेव वजरेकर ह्यो गांवांतलो तरुण हेका पुलिसांनी अटक केल्ली आणि तेजे मागीर वासुदेव वजरेकरान कबुली दिल्ली की आपूण खून केलो, तशेंच आपल्या वांगडा देविदास आणि उदय बर्वे आसलो। तेजे मागीर पुलिसांनी बापायक आनी तेज्या भावाक तांकां अटक केल्ली आणि सध्या ते 90 दिसाच्या न्यायालयीन कोठडीत कोलवळ हांगासर आसलेले। मात आयज उदय बर्वे हेका सत्र न्यायालयान 25,000च्या वैयक्तीक हमीचेर जामीन मंजूर केल्ले आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।